व्हाळ आहा तो बागातली न्हंय हा पळय त्याचोच एक फाटो जावन हांगासर पर्रा गांवांतसून वयता आनी खूब वर्सां जाली तो हुस्पोंक ना। हांगासर आदी जेन्ना हाय टायड आसताली पळय ते दर्याचे उदीक सारखे ह्या फाट्यांसून फुडें वयताले आनी आयज खंय तरी ती शेतांतली माती येवन व्हाळ मातसो भरल्या कारणान थंय हाय टायड हे जे न्हंयचे उदीक येताले ते येवपाचे बंद जाले आनी हेचं खंय तरी डिसिल्टिंगाची गरज आसली। तेन्ना आमी जे गांवच्या लोकांनी जेन्ना आमचो प्रश्न आमदारा कडेन मांडलो तेन्ना आमदारान तें काम हातीन घेतलें आनी आयज आमी तें काम सुरवात करतात। डिसिल्टिंग ऑफ रिव्हरलेट फ्रॉम बागा मेन रिव्हर म्हणजे बागान जी रिव्हर भितर सरता त्याचो हो फाटो अप टू गिरी पासून पावता आनी गिरीसून फुडें वचोन तो दुसरे सायडीन जॉयंट जावप आनी तसोच अप टू पालमारिना कलांगूट ते सायडीनसून वचून तो भितर वयता अप टू सालिगांवच्या रोडा कडेन वचोन तो ते वटेन कनेक्ट जाता। हायटायडान उदक ह्या रिव्हरलेटीन दिस इज अ रिव्हरलेट which is affected by tidal wave, by tidal. Complete ह्या रिव्हरान आधी नुस्तें सदांच चोडटाले ह्या रिव्हरलेटीन। आता कितलीशीच वर्सां जाली झाडां भितर जाल्या भितर माती येयल्या शेताची धोळा कोसळोन पडलेली आहा आनी ही रिव्हरलेट सगळी पुरोन गेल्ली आहा। चड हायटायड येयले काय सारखे फूल मून आसतना हायटायड येयले काय हिंगा तुमी पयला आसतले फुडें उदक येवन तितल्याक पासून पावता म्हणजे हिंगासर उदक ना फुडें आहा म्हणजे बारीक बारीक व्हडे जावन ते खारे उदक हिंगा उरलेले आहा तितून नुस्तें आहा कुल्ल्यो आहा हे परतून रिजुवेनेट जावची ही धाकटुली आमची रिव्हर जी आहा ही परतून लोकां खातीर मेवची नुस्तें गरोवपा खातीर मेवची कुल्ल्यो धरपा खातीर मेवची आनी ह्या रिव्हरलेटीन आमचे लोकल भुरग्यांनी बिझनसूय स्टार्ट करूंक जाता ऑफ कायाकिंग। हिंगासर इतले सुंदर असो हो भाग दोशी वाटेन झाडां आहा आनी शेतां आहा आनी बागान सद्याक बागा रिव्हरीन भितर सरतना सद्याक कायाकिंग स्टार्ट जाल्लें आहा। आरपोरा पंचायतीचो सरपंच जो आमच्या वांगडा आहा तेणे प्रोत्साहन आपल्या भुरग्यांक दिल्लें आहा तेणे आपल्या भुरग्यांक फुडें काडलेले आहा। तशेंच सावंतवाड्याचे भुरगे मेळोन अशी 25-30 यूथ कायाकिंग स्टार्ट केल्ले आहा। तशेंच नागवाचे भुरगे पार्राचे भुरगे कायाकिंग सुरवात करूंक शकता हिंगा जो तर हिंगासर आमी ही आख्खी रिव्हरलेट ही क्लीन करीत जाल्या ही रिव्हरलेट क्लीन करून अशी दोडा बांदपाची गरज आहा आनी हिंगासर जेन्ना उदक फूल स्विंग भितर सरतले तेन्ना 100% कायाकिंग हिंगासर जावंक शकता आनी आमचे लोकल लोक ह्या कायाकिंगांसून सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंक शकता। हो आमचो एक तेंकां युथाक जे कोण कायाकिंग फुडें करतले ही रिव्हर लेट रेडी जाले उपरांत तेंकां आमी प्रोत्साहन दितले तेंकां आमी हेल्प करतले बँकिंग पासून सांगून तेंकां तो लोन दिवपा खातीर आमी वावुरतले आनी तेजे सायडीक खुबशे बिझनसूय येवंक शकता। पण बरे इटेबल्स करता तेणी आपलो धाकटुलो कार्ड्स घालून इटेबल्स विकूंक जाता। आमचे हिंगा फुडें बरे कार्ड्स आहा लोकल लोक आपले कितें कितें वस्तू विकता मेन रोडाच्या लोकांक बट हिंगासर दीस कूड बी अ नायस ट्युरिस्ट अट्रॅक्टिव्ह प्लेस कित्याक दोशी वाटेन बांद आहा हो बांदूय आमी ब्युटिफाय करूंक शकता आनी त्या खातीर हे काम सुरवात केल्लें आहा दाखोवपाक की असो आख्खो बांद बांदपाची गरज आहा। हितून आमकां हेल्प केला कोमुनिदाद ऑफ पार्रा वा बेनेडिक्ट डिसूजा आनी तेजी आख्खी टीम तेंच्यांनी आमकां हेल्प केला। विलेज पंचायत पार्रा सगळे वॉर्ड मेंबर येवन आयडेंटिफाय केल्लो आहा जागो खंय खंय झाडां मदेगां दिल्ली आहा ती कटींग केल्ली आहा आमी आनी आयज जी चेनीची जेसीबी येयल्ली आहा ती हिंगासून अप टू आरपोरा रिव्हर पासून हे क्लिनिंग ऑफ दीस रिव्हरलेट आमी सुरवात करता। कितले किलोमीटर ही म्हाजे स्पान टोटल 3 किलोमिटर्स जातली 3 किलोमिटर्स क्लिनिंग आनी फेज वायज आमी बांदकाम घेतले अडेज कोटीचें काम 2.5 कोटी कंप्लीट जाले मागीर नेक्स्ट फेज स्टार्ट जातली 2.5 कोटीची। सो हे दोशी वाटेन बांदपाक आमकां मिनिमम 1.5 वरस लागतले कंप्लीट हिंगासून थिंगा बांदपाक बट वी वॉन्ट टू बिल्ड दीस फॉर द जनरेशन नेक्स्ट नाजाल्यार फुडें रिव्हरलेटूच आसचे ना।